बिशॉप हाऊसाक विजीट करपाक आयिल्लो. स्पेशली 21 नोव्हेंबराच्यान एक्सपोजिशन सुरवात जाता, वीच इज फॉर द 45 days. ताजी कमिटी आमी एस्टाब्लीश केल्याच, बट फॉर युअर एक्सलन्सी आर्च बिशॉप हांकां मेळून तांचो एडवायस एक्सपोजिशनच्या विशयाचेर घेवपा खातीरच. आनी फंक्शन्स खूब बऱ्या पद्दतीन, कारण इतून 10 वर्सांनी एकदा जाता. 2014 जाल्लें आनी तेज्या उपरांत आतां 2024 जाता. ताजे प्रिपेरेशन्स खूब बेगीन आमी सुरवात करता. देट इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चरल वर्क आनी बाकी सगळें. इवन दो जर इज VVIP गेस्ट कोण येतले कितें हें सगळें डिस्कस करपा खातीर आज मुद्दामून आयिल्लो. आज हांव तेंचे कडेन डिटेलान 45 डेजच्या प्रोग्रामाचेर डिस्कशन्स केले आनी बाकीची ऑलरेडी आमची कमिटी आसाच. कमिटीन एक टायम विजीटूय थंय केल्या, तांच्यानी पर्सनली सगळें पळयलाय. तांच्या कडल्यान डिस्कस करून एडवायस घेतल्या उपरांत सो दॅट वन्स अगेन आतां परत रोखडीच 20 ऑगस्ट रोजी असेंब्ली सोंपना फुडें परत कमिटीची मिटींग जातली. तितून बाकीचे इश्यू डिस्कस जातले. एक्सपोजिशन ह्या वेळाचेरय बी तितक्याच मोठ्या दबाज्यान जशें म्हणटा आमी तशें तें जातलें. मॅक्झिमम म्हणजे नॅशनल आनी इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट सुद्दां खास करून एक्सपोजिशना खातीरच गोंयांत येता. तातूंत मोठ्या संख्येन लोक एक्सपोजिशनाच्या निमित्तान येता. त्या बरोबर ओल्ड गोवा बेसिलिका आनी सरावंडींग आनी त्याच बरोबर गोंयांत बाकी जाग्यारूय बी आमकां जी प्रिपेरेशन्स फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हण, ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज म्हण आनी लॉ एंड ऑर्डर हाजी सगळी काळजी घेवपा खातीर एक एडवायस घेवपा खातीर आज एक्सलन्सी आर्च बिशॉपान एडवायस दिला. तांणी सजेशन्स वेगवेगळी जी आसा पळय ताच्या रिलेटेड सांगल्यात. सरावंडींग इन्फ्रास्ट्रक्चरान काही चेंजीस सजेस्ट केला रिगार्डिंग द फेरी कंजेशन्स जाता त्या संदर्भातले. सम एमिनंट गेस्ट इज कमिंग, 1-2 इंटरनॅशनल गेस्ट इज ऑल्सो कमिंग फॉर द इनॉग्रेशन एंड फॉर द मेन. There is a national guest is also coming, Archbishop from the other states, they are coming in the night. So according to the protocol to making their arrangement, so they त्यांच्याकडे discussion झाला. जसं जसे त्यांचे as per the protocol will make the provision for them. Budget आता म्हणला बद्दल budget Center we have requested for the government of India for the 300 crores of rupees. फॉर द स्पेशली फॉर द एक्सपोजिशन, कारण एक्सपोजिशन 10 वर्सांनी एकदा येता आनी आमकां ह्या कंप्लीट ताजेर आमी एवरी इयर स्पेंड करता. सो म्हणून आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन रिक्वेस्ट केला, बिकॉज इट इज एन इंटरनॅशनल इव्हेंट. इट इज नॉट ओनली द नॅशनल इव्हेंट, इट इज अ इंटरनॅशनल इव्हेंट. सो दॅट वी हॅव रिक्वेस्टेड. डेफिनेटली आमकां खबर आसा की आमकां मदत जी जाय पळय ती गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यानूय मेळटली. लास्ट मंथ PM मेट टू द पोप फ्रांसीस. हांवूय PMाक मेळ्ळा पळय न्ही, तेन्नाय बी हांवें PMाक रिक्वेस्ट केला की पोप हांकां एक्सपोजिशनाक इनवायट करचें. अजून कन्फर्मेशन घेवंक ना. आय एम व्हेरी मच होपफूल, कारण हांवें बरोवपाचें हांवें PMाक बरयलां. सो इन्विटेशन वील गो फ्रॉम द गव्हर्मेंट, युनियन गव्हर्मेंट. डेफिनेटली इन्विटेशन वील गो. थँक्यू.